मुस्लिम धर्मान मनयल्ल्या मुखेल दोन परबां मदली एक परब म्हळ्यार ईद अल अदा। पुराय गोंयांत तशेंच देशांत सगळे मुस्लिम भाव एकठांय येवन हे ईद व्हडा उमेदीन मनयतात। पळोवया पणजे तशेंच हेर वाठारांनी मनयल्लो ईद। मैं मोहम्मद अली कादरी खतीब इमाम जामा मस्जिद पंजी गोवा नमाज ईद के बाद मस्जिद के दरवाजे पे अपनी अरकान कमेटी मस्जिद मुसल्लियान मस्जिद के साथ खड़े होकर आज के इस मुक़द्दस दिन पे तमाम मुसलमानों को तमाम बिरादरानी क़ल्ब ईद मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारी ये ईद खुशियाँ लेकर के आए, आपस में सबके अंदर मोहब्बत पैदा फरमाए और हम अपनी मज़हब पे रहते हुए दीगर तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हुए भाईचारगी और मोहब्बत के साथ अपने वतन के वफादार रहें और मुल्क की सालमियत और भलाई और तरक्की के लिए हमेशा काम करते रहें। ऐसा कोई काम न करें जो इंसानियत के खिलाफ शकता की 5 जुलाया आमगेले CM प्रमोद सावंतान आमगेले सेक्रेटरीन मिटींग घेतली। तातून ते मिटींगेन IS ऑफिसर कुमार जो सेक्रेटरी ऑफ एनिमल हस्बेंडरी आशिल्लो, तशेंच मॅडम ज्योती कुमारी साउथ कलेक्टर आशिल्ली, DSP सागर इकोस्कर, दुसरो सावथाचो DSP आनी नॉर्थाचो DSP आमगेलो राजेंद्र प्रभू देसाय, तशेंच एनिमल हस्बेंडरीचो डायरेक्टर मिस्टर आगोस्तीन मॉस्किटो, तशेंच ऑल गोवा मीट कॉम्प्लेक्सचे सगळे ऑथॉरिटी, सगळे ऑर्गनायझेशन आनी तशेंच तुमगेले वेटर्नरी डॉक्टर ते आशिल्ले आनी स्टेक होल्डर जे कुर्बानी फाटली 10 वर्सांनी कुर्बानी आमी आयोजन करतात ते स्टेक होल्डर फाटली 10 वर्सांनी हेच कमिटी आहा पळय ती आयोजित करता। तशेंच आमकां CMचो अपॉइंटमेंट दिला हज कमिटीचो चेअरमॅन बाब जिना शेख, ताका बी हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी आमगेले ऑल गोवाचे जे कमिटी ऑल गोवा जमात मुस्लिमचो कमिटीचो प्रेसिडेंट बशीर शेख, ताजे नेतृत्वा खाली ही आमी सगळे ऑर्गनायज करता। तशेंच मानो वेलफेअर ट्रस्टचो प्रेसिडेंट मुजफ्फर शेख, अल कादरी युनायटेड ट्रस्टचो प्रेसिडेंट रियाज कादरी वास्कोचो, तशेंच आमगेले हांव मार्गा मुस्लिम एसोसिएशनचो प्रेसिडेंट, अशे अनेक ऑर्गनायझेशनाची मिटींग थंय आशिल्ली आनी आमगेलो उद्देश इतलोच आशिल्लो की SOP फॉलोअप करून ही कुर्बानी आमी स्मूथली कशें फॉलोअप करतले अशें हाजे बद्दल ती मिटींग आशिल्ली। आनी आज हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा।